लाव्हस इन फ्लावर्स अशें एका नामनेच्या साहित्यिकान म्हटलेलें आसा आनी तें खरेंच आसा। पृथ्वी फुलांनी हसता असो तेजो अर्थ आसा आनी आमी पळयता फुलां म्हणजे सकारात्मकतेचें प्रतीक। देवाक घालपा खातीर फुलां वापरतात, तशेंच सजावटी खातीरूय फुलांचो वापर केलो जाता। बायलां केंसांक माळपा खातीरूय फुलां वापरतात। तर सगळ्या प्रकारच्या सजावटींक फुलांचो वापर ह्यो जातातूच हें आमकां खबरूच आसा। फुलां खातीर वातावरण खूब सुंदर दिसता, तेंचो सुगंधय सगळ्यांक आवडटा। वेगवेगळ्या टॅल्कम पावडर्स आसता, परफ्यूम्स आसता, हे सगळे फुलांच्या माध्यमातून केले वयता आनी कसलोय जरी सुगंध आसलो तरी फुलांच तेच्या फाटले एक इन्स्पिरेशन आसा। तर हे सगळे फुलांचे उपयोग आमकां खबरूच आसा, पण काय वेगळे गजाली जशे की फुलांचो वापर खाद्य पदार्थांनी करू शकता आमी। नमस्कार, हांव समृद्धी केरकर। जंगल बूक ह्या सिरिजाचो आयचो आमचो ह्यो भाग जो आसा तो ह्या फुलांचेरूच आधारिल्लो आसा। तर ह्या भागान हांव तुमकां ह्या फुलांचे महत्व सांगतले, तेंचे औषधी गुणधर्म आसा हे आमी जाणून घेवया आनी त्याच बरोबर ह्या फुलांपासून आमी च्या सुद्दां करू शकता आनी वेगवेगळ्या खाद्य पदार्थांनी ह्या फुलाचो रंग, ह्या फुलाची चव जी आसा ती आमी घालू शकता। तर आता चडशीं जाणां रासायनीक रंग खाद्य पदार्थांक किंवा सरबतां खातीर वापरता, पूण तेका एक बरो सबस्टिट्यूट जो आसा ती आमची नैसर्गिक फुलां दिवं शकता। ती कशी ती आमी आयज जाणून घेवया आनी ह्या फुलांचे आयज आमी वेगळे वेगळे रंगीबिरंगी चहा जे आसा तेजो आमी आयज प्रयोग करून पळोवया। पळोवपाक मेळटा तेका आमी रान भेंडी अशें म्हणटा आनी सायंटिफिकली हेजें नांव आसा अझांजा लंपास। रान भेंडी म्हणच्या फाटलें कारण म्हटल्यार आमी जो भेंडो आमकां बाजारांत मेळटा तर तेचीच ही एक वायल्ड वरायटी आसा आनी जास्वंद सुद्दां आसा, तेच्या सुद्दां फॅमिलीन हें फूल जें आसा तें येता आनी हेच्या पासून आमी च्या करपाक शकता। पावसाळो सोंपल्या उपरांत सप्टेंबर ऑक्टोबर ह्या दिसांनी रस्त्याच्या दोनूय बाजूंक आमकां ही बरेच प्रमाणात अशी फुलां पळोवपाक मेळटा। तेका बारीकशे भेंडे सुद्दां आयिल्ले आमकां पळोवपाक मेळूं शकता। तर ह्याच प्रमाणे दिसपी आनी ह्याच फॅमिलींतली आसपी आनीकूय झाडां आसा जशें की एबलमॉशियस मॅनीहोट अशा वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची फुलां आमकां पळोवपाक मेळटा जी सिमिलरूच दिसता आनी ती सुद्दां एकाच फॅमिलींतली आसा आनी तेंच्या पासूनय च्या आमी करूं शकता कांय प्रजाती पासून। तर तेतूंतले हे एक अझांजा लंपास। म्हाज्या हातीन हे जे फूल आसा तेका गोकर्ण म्हणटा। हे खूब जाणांक खबर आसतले। हे शंकर आनी विष्णू ह्या देवांक कडेन तेजे असोसिएशन आसा, कारण की हो तेजो निळो रंग आसा तो त्या देवांक सारकोच आसा रंग आनी तेंच्या पुजेन हेचे खूब उपयोग केलो वयता ह्या फुलाचो। तशेंच हिंदीन हेका अपराजिता म्हणटात आनी इंग्लिशीन हेचें नांव बटरफ्लाय पी आनी सायंटिफीक नांव म्हटल्यार क्लिटोरिया टर्नेटा अशें हेचें नांव आसा। हेका गोकर्ण म्हणच्या फाटलें कारण म्हटल्यार हेचो जो आकार आसता, खरें तर हे आतां खूब पाकळ्यांचे फूल आसा म्हाज्या हातीन, पण अशेच वेगळे वेगळे प्रकार ह्या फुलाचे आमकां पळोवपाक मेळटा। वेगळ्या वेगळ्या रंगांनी हे फूल आमकां पळोवपाक मेळटा। तशेंच एका पाकळेचे हे जे गोकर्ण आसता तो गोरवाच्या काना भशेन दिसता म्हणून तेका गोकर्ण हें नांव पडलें आसूं शकता। आनी हेच्या पासून आमी नॅचरल कलर करूं शकता, वेगळे वेगळे चित्रां काडपाक यूज करूं शकता किंवा नॅचरल डायज करपाक शकता। आनी खाद्य पदार्थांनी सुद्दां ह्यो निळो रंग जो आसा तो खूब प्रमाणान वापरलो वयता खूब कडेन। आमी शीत करता तेका सुद्दां रंग दिवपा खातीर आतां आमी केमिकल कलर्स यूज करता, तर तेच्या व्यतिरिक्त आमी गोकर्णाचो ह्यो असो नैसर्गिक रंग वापरूं शकता आनी हेच्या पासून आमी नैसर्गिक च्या सुद्दां करपाक शकता। टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले।
प्राजक्ताचें झाड आसा तें कोणाक खबर ना अशें खूब कमीच जावं शकता. म्हाज्या फाटल्यान हांगासर तुमकां दिसता तें प्राजक्ताचें झाड आसा आनी हेची जी फुलां आसा तेंच्या बद्दल एक करूण कहाणी म्हटल्यार ती जेन्ना सूर्य उगावता तेन्ना ही सगळीं फुलां गळोन पडटा आनी रातचीच फक्त ही फुलां आमकां पळोवपाक मेळटा. रातचो खूब सुंदर सुगंध आसा तो आमकां ह्या फुलांचो घेवपाक मेळटा. आमच्या संस्कृतीन ह्या फुलाक खूब महत्व दिल्लेलें आसा. अशें म्हणटात की जेन्ना समुद्र मंथन जाल्लेलें तेन्ना जी झाडां वयर येयल्लीं तर तेन्नाच हें झाड जें आसा पारिजाताचें तें येयल्लें अशें म्हटलें वयता. आनी इंद्रदेव जो आसा तेणी हें झाड स्वर्गान आपल्या कडेन व्हरून दवरलेलें. पूण श्री कृष्ण आसा तेंच्यांनी हें झाड जें आसा तें आपल्या प्रिय बायलें खातीर म्हटल्यार सत्यभामा आनी रुक्मिणी हेंच्या खातीर हें झाड धर्तीचेर हाडलें अशी एक गोश्ट प्रचलीत आसा. आनी त्याच बरोबर आनी एक गोश्ट आमकां पारिजाता बद्दल आयकूंक मेळटा ती म्हटल्यार पारिजात नांवाची एक राजकुमारी आसलेली आनी ती सूर्यदेवाच्या प्रेमान आसलेली. पूण तिका खबर नासलें की सूर्यदेवाची जी प्रकृता आसा ती आपल्याक सहन करपाक जावची ना हें तिका खबर नासलेलें आनी ती खूब प्रेम करी आसली सूर्यदेवाचेर. तर एक दीस तिणी सूर्यदेवाक तेच्या राज्या पर्यंत फॉलो केलें आनी थंयसर वयतकूनी तेची जी प्रकृता आसा तेची जी किरणां आसा सूर्यदेवाची ती झेलताना ती जळोन मरोन गेली आनी तेची जी राख आसा थंयसून हें झाड उगावलें तें म्हटल्यार पारिजात अशें म्हटलें वयता. आनी सूर्यदेवाच्या प्रेमाचें प्रतीक जें आसा तें आजुनूय ह्या प्राजक्ताच्या फुलांच्या मदीं तर हेच्या मदीं जो पिवळो ठिपको आसा तपकिरी रंगाचो तो सूर्यदेवाच्या प्रेमाचें प्रतीक अशें मानलें वयता. परंतु एक वायट गजाल म्हटल्यार जेन्ना सूर्य उगावता तेन्नाच ही फुलां जी आसा ती पारिजाता इतकीच कोमल आसा आनी ती सूर्य जेन्ना उगावलो तेन्ना तेची प्रकृता हांकां सोंसना आनी रातचीच फक्त ही फुलां फुलता आनी सकाळची सूर्य उगोवच्या पयलीं गळोन वयता. तर ह्या फुलांचो सुद्दां खूब सुंदर असो च्या जावपाक शकता आनी तेजे खूब औषधी गुणधर्म आसात. एक म्हटल्यार जेन्ना थंडी जाता तेन्ना थंडी खातीर हो च्या जो आसा तो खूब फायदेशीर आसा. तशेंच जॉयंट पेन्स आसा तेजेरूय हेचो जो च्या आसा तो खूब उपयोगी आसा. जास्वंदाचें झाड जें आसा तें आमकां सगळ्यांकूच खबर आसतलें. इंग्लिशीन हेका हिबिस्कस अशें म्हणटा. तर हें जें फूल आसा तें आमचें लाडकें दैवत गणपती आसा तेजें आवडीचें फूल अशें म्हटलें वयता आनी आमच्या देव पुजेन सुद्दां हेजें खूब महत्व आसा. तशेंच हेजे खूब हेल्थ बेनिफिट्स सुद्दां आसा आनी हे एंटी ऑक्सिडंट्स आसा तितून हें फूल जें आसा तें खूब रीच आसा आनी हेच्या पासून आमी च्या सुद्दां करूं शकता. तर आयज आमी वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार वचून ही 5 तरेची फुलां हाडलेली आसा आनी तशेंच आमच्या कडेन एक नवीन फूल आसा हांगासर. ह्या फुलाचें नांव आसा बोगनवेल आनी आमकां सगळ्यांक हें फूल परिचयाचें आसतलें आमच्या सगळ्यांच्या कारण की शहरांनी सुद्दां एक ऑर्नामेंटल प्लांट म्हणून हेचो खूब वापर केलो वयता आनी खुबशा घरांनी आमकां हेचे वेगळे वेगळे रंगाचे म्हटल्यार वरायटीज पळोवपाक मेळटले. तर हे बोगनवेल आसा आनी हेज्या पासूनय आमी सरबत च्या अशें करूं शकता. तर आयज आमी हांगासर ह्या गोकर्णाच्या फुलांची आयस टी करया म्हटल्यार थंड च्या आनी ती करपाक सुद्दां प्रोसेस जो आसा तो पयलीं ह्या फुलांचो रंग जो आसा तो एके पाणयान उकळत घालून ही रंग आमी काडून घेवपाचो आनी तेच्या उपरांत एक सायडीक आमी लिंबू पाणी करूं शकता. लिंबू पाणयान आलें घालूं शकता, पुदिना घालूं शकता, आमकां जाय तें आमी लिंबू पाणयान घालूं शकता. हे तुमकां कलर कसो येता तो दिसता आसतलो उदकान. निळो रंग ह्यो असो येता त्या फुलांचो. तितलो गडद जाला रंग तो आमकां पळोवपाक मेळटा.
मातशी उकळे उपरांत बंद करून घेवपाचें आनी कलर येयसर रावपाचें. आता लिंबू पाणी करून घेतलेलें आसा. लिंबू आनी भितर साखर आनी चायेन घालता ते सगळे इन्ग्रेडियंट घातलेले आसा. ते लिंबू पाणी घालूया. आता हे जे गोकर्णाचो रंग जो आमी काडलेलो आसा तो आमी हितून घालुया. आमकां असो सुंदर रंग पळोवपाक मेळटा तसो. तर आता आमी ही जास्वंदाची चहा करूया, जास्वंदीच्या फुलाची. जास्वंदाचे पाकळे घातलेले आसा. इल्लेशें उदक घालुया. आले घालुया इल्लेशें. इल्ली साखर घालुया. तुम्ही जाय जाल्यार म्होंव सुद्दां घालपाक शकता किंवा हांगा ब्रावन शुगर आसा, ब्रावन शुगरूय आमी घालपाक शकता. जाल्यार पुदिना घेवया. तिखी घेवं शकता आमी. लवंग घेवं शकता. ह्यो जो रंग तुमकां दिसता तो तितको जास्वंदाचो कसो दिसना, पूण लिंबू घातल्या उपरांत हेजो जो पूर्ण रंग आसा तो बदलतो. आमकां रंग असो गडद पळोवपाक मेळटा सामको. आता आनी एक च्या आसली ती म्हटल्यार बोगनविलाची च्या. तर ती सुद्दां करतना आमी सेम प्रोसेस करपाचो. म्हटल्यार उकळून घेवपाचे पाकळ्यो जे आसा त्यो, भितर साखर घालपाची आनी आमकां जाय ते इन्ग्रेडियंट्स जशे की आले, पुदिना अशें आमकां जेची टेस्ट जाय ते घालपाचे भितर. आनी भितर मागीर लिंबू पिळ्या उपरांत तेजो सुद्दां रंग बदलता. आमकां जाय जाल्यार आमी लिंबू पिळूं शकता किंवा तेजो रंग येतना सुद्दां खूब सुंदर दिसता. आमकां जाय जाल्यार आमी घालूं शकता लिंबू भितर आनी तेजो रंग बदलतना पळोवं शकता. तर आता आमी रानभेंडीच्या फुलाची च्या कशी करप ती पळोवया. तेज्या खातीर आमी रानभेंडीचे फूल जे घेतलेले तेचे पाकळ्यो काडपाच्यो आनी ते धुवन घेवपाच्यो. आनी तेज्या उपरांत जशें आमी जास्वंदीच्या फुलाची बॉयल केल्लेले ते उदकान घालून, तशेंच ह्या फावटी सुद्दां ते उकळत ठेवपाचे. ना जाल्यार आमी अशें सुद्दां करूं शकता की ऑलरेडी उकळलेलें पाणी आसता, भितर पाकळ्यो घालून तेजो रंग येयसर रावूं शकता. सुरवातीक ह्यो रंग पिवळो येतलो, तितून आमी जाय ते आमकां घालूं शकता. जशें की आले घालूं शकता, परत तिखी घालूं शकता, लवंग घालूं शकता किंवा आपल्याक जाय ते पुदिना किंवा लेमन ग्रास हे सगळे आमी घालूं शकता भितर. आनी ते खतखतून घेवप आनी तो येल्लो असो रंग येयल्या उपरांत मागीर ते उतरोवन घेवप, गाळून घेवप. आनी तेज्या उपरांत भितर लिंबू पिळ्या उपरांत तेजो रंग जो आसा तो एकदम बदलता ते आमकां पळोवपाक मेळटा आनी ते खूब सुंदर दिसता. तशेंच आमची शेवटची एक चहा आमी घेवया म्हटल्यार पारिजात. आनी पारिजाताची सुद्दां आमी देठ काडून घेतले, कारण की जेन्ना बावता तेन्ना आमी देठ काडून घेवपाचे, ना जाल्यार अख्खी फुलां सुद्दां घातली म्हणून कितें ना. आनी देठांचेच च्यायेन चड म्हत्व आसा. तर देठ काडून घेवपाचे आनी ते उकळून घेवपाचे आनी तितून साखर घालपाची, वेलची घालूं येता, तिखी घालूं येता. आनी जशें केशर लागता न्हू तशी कांयशी सादारण चव लागता ह्या च्याची. तर ते उकळून घेवपाचे आपूण आनी मागीर तो पिवळसर असो रंग तेजो जातकून मागीर गॅस बंद करून दिवपाचो. आमी ही जी फुलां गोळा केल्लेली तर तेजे हे कितके सुंदर रंग येता ते आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. तर ही जी आसा ती हिबिस्कस म्हटल्यार जास्वंदीची च्या आसा आनी तशीच ही एक रानभेंडीची च्या आसा आनी ही बोगनविलाची च्या आसा. तशेंच
ही आसा ती दुसरी आनी एक जास्वंदी आसलेली पिंक कलरची तेजी च्या आसा आनी ही गोकर्णाची च्या आनी ही पारिजाताची च्या. आतां हेजे सगळे रंग तुमकां हांगासर दिसता ते जेन्ना लिंबू घालतकू न्ही एकदम बदलतले आनी तेजी आमकां एक जादू आतां हांगासर पळोवपाक मेळटले. सो ती आमी आतां पळोवया. तर आतां आमी लिंबू घाली हितून जास्वंदीच्या म्हणून पळोवंक मेळटा सुंदर लाल रंग येता. आता जास्वंदीचो गुलाबी जास्वंदीचो सुंदर गुलाबी रंग आमकां पळोवपाक मेळटा. आता बोगनवेल हेजो बीन गुलाबी रंग जातलो थोड्या वेळान. आता ही रान भेंडीची हेजो बीन गडद सामको लाल रंग जातलो. आणि हो गोकर्ण डार्क पर्पल कलर. आणि ह्यो जो प्राजक्ताचो आसा हेका लिंबू घालपाची गरज ना कारण हेका आपली स्वताची टेस्ट आसा ज्या खातीर हे जे बाकीचे आसा तांकां चड टेस्ट नासता मायल्ड आसता तेज्या खातीर आमकां लिंबू घालून किंवा आनीक कितें हर्ब्स घालून आमी आमकां जाय तशें प्रिपेर करूं शकता. पूण प्राजक्ताक स्वताची टेस्ट आसता तेज्या खातीर आमी जाय जाल्यार लिंबू घालूं शकता पूण तो अशी सुद्दां खूब बरी लागता.